कितें जे प्रमाणे काल आमी डिमांड प्लेस केलेले आनी तेन्नाय सीएमान आमकां एश्युअर केलेले हावजान कितें बाबा आमी सगळे डिमांड जे घातलेले आसा हेजो रिप्लाय दितलो म्हणून. बट लास्ट मोमेंटार आपले उलोवन जाल्या उपरांत डायरेक्ट वोटिंगेक घातले आनी कालूय तोच प्रॉब्लम केलो. आयजूय सेम केलेले आसा. जे विशय आमी घेवपाक सोदताले जशें आयज ओल्ड गोवा जो स्ट्रक्चर आसा तेजेर उलोवपाक जाल्यार थंय सुद्दां आमकां उलोवपाक दिवना. आनी आयज सगळ्यांक व्हडली दूख लागता म्हणटा कितें डेमोक्रेसीची आमची जी एसेंब्ली हॉलान जे आमी गोंयकार सगळे गोंयचे लोक आमकां पळयता आयज हेंच्यांनी ही कटेल केल्ली आसा. जी ही एसेंब्ली आतां 1:30 पर्यंत चलपाची आसलेली ती आतां 12:30 काबार केली आनी आतां डायरेक्टली आमकां 2:30 एसेंब्ली स्टार्ट. आनी कारण कितें दिलां स्पिकरान आमकां थंयसर कारण कितें दिल्लेलें आसा फक्त प्रेजिडेंशियल कॅन्डिडेट गोंयान येयलेले आसा म्हणून तेज्या लागून आमी सेशन कटेल करता म्हणून. तुमकां जाय तशें ही प्रेजिडेंट काय अजून जावना ही जस्ट अ कॅन्डिडेटाक लागून तुम्ही कशे एसेंब्ली आमची कटेल करूंक शकता. शी इज अ नॉर्मल कॅन्डिडेट. एक कोणी कॅन्डिडेट येता म्हणून तुम्ही आमची एसेंब्ली कटेल करतले हो कसो डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो हे अशें आमी आयकपाक घेवपाना कितें डायरेक्ट अनावन्स केले आनी बंद केले. आमी आतां जेन्ना एसेंब्ली 2:30 स्टार्ट जातलो हो मुद्दो घेवन आमी थंयसर वेलान वयपाची आमी फूल तयारी केल्लेली आसा. कित्याक आमकां गोंयकारांचो तुमी टायम वेस्ट करता. गोंयकारांचो पब्लीक पयसो आसा तो तुमी वेस्ट करता. तुमी एक कॅन्डिडेट तुमची कॅन्डिडेट येता म्हणून एक प्रेजिडेंशियल कॅन्डिडेट येता म्हणून ही म्हाका दिसता एक वायट गजाल आनी एक रॉंग प्रेसिडेंट एसेंब्ली जावपाक लागलेले आसा. संकल्प बाब तुम्ही म्हणटा की डेमोक्रेसीचो मर्डर केलो ते सारकें ते तुमचें म्हणणें बरोबर आसा. पूण अजून ऑपोजिशन लिडर ना सो तो डेमोक्रेसीचो मर्डर कसो दिसता तुमकां? ना ऑपोजिशन लिडर इज अ टायम लिमीट तेका कितें आसा पळय दॅट इज अवर पार्टीज इंटरनल थिंग्स. आयज हांगा पळय ऑपोजिशन लिडर हेन पयलीं सुद्दां तुमी पळयलेलें आसा. हेन पयलीं सुद्दां आमचो ऑपोजिशन लिडर नासतनाच एसेंब्ली चलताली आनी अशें ना कितें बाबा आयज जे आमदार ऑपोजिशन आसा ते ऑल आर परफॉर्मिंग स्पेशली द प्रिंसिपल ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी वी ऑल आर परफॉर्मिंग. वी आर गेटींग आमी जे इश्यू आसा लोकांचे इश्यू हे लोकांचे इश्यू घेवन मुद्दे मांडटा. लिडर ऑपोजिशन लिडर म्हणून थंयसर कोण ओगी ना. आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिता खंय खंय ते चुकलेले आसा आनी खंय खंय ते रॉंग करता हे सगळे नजरेन हाडटा आनी हेज्या लागून आमचे सगळे आमचे आमदार परफॉर्म करपाक लागले. बट तुमकांय दिसना एज अ पर्सनली अपॉइंट जावपा जाय रोखडो म्हणून? जातलो. इट इज अ डिसिजन ऑफ द पार्टी. दे वील डिसायड इट. आय हॅव फूल फेथ इन द पार्टी लिडरशीप. जाता इतल्या बेगीन आमची तुमचे बी नांव चर्चेन ना आसा? ते म्हाका हे ना. सो आमच्या सगळ्यांची एक कंबायंड मिटींग जाली ऑलरेडी आनी इंडिव्हिज्युअल मिटींगूय जाली लिडरशिपाची. सगळ्यांनी आपले आपले मत कितें आसा ते सांगलेले आसा.